तीन तरेचे लोक आमी पळयता. एक म्हणल्यार जो कोण स्वता पासत उबो रावता तो. एक म्हणल्यार जो कोण सोत जावन जाणा जावनूय तो वायट वाटेन वता तो. आनी एक म्हणल्यार कोण सदांच पाळो दिना पूण वायटांतूच वता तो. आनी हो सदां पासत उबो रावता तो म्हणल्यार आमचो स्नानदातार जुआंव, जो देवाचेच बोडान तो जेजूचे येण्याक तो आपले ताची वाट तयार करतालो आनी सगल्यांक तो तांचें कितें वायट कर्तुबां तो सांगून दितालो. आनी ह्या परिस्थितींत आमी पळयता तो हेरोदाक आपल्याची वायट कर्तूब तो ताका ताच्या तोंडार मारता आनी तें हेरोदाक बरें दिसना देखून हेरोद ताका बंदखणींत घालता. अशें भावन भयणो जेन्ना आमी सदांच उबे रावतात तेन्ना आमच्या जिवितांत असलेंच जाता. आमकां सगळेंच बरेंच जायना पूण सगळें वायटूच जाता. पूण आमी देवाच्याच बळान मुखार वचूंक लागतात. आनी हेंच न्हू भाग्यवंत स्नानदाता जुआंवाच्या जिवितांत जालें. तो जाणा आसलो देव ताच्या सांगाता आसलो आनी तो आपल्याच्या जिवाची पर्वा करिनासतना तो बोडान फुडें गेलो आनी देवाक ताणें महिमा दिली आपल्या जिवितांतल्यान. आमी दुसरें म्हणल्यार मोगाचें भावन भयणो पळयता तें म्हणल्यार हेरोदाची आमी स्वभाव पळयता. हेरोद जाणा आसतनाय बी तो स्वताक फाटीं सोदता. आनी आयज आमी पळयता पयलेंच ताका तो गुन्यांवकार म्हण तो जाणा. ताकाच लागून आयज जेन्ना तो पयलो जेजूची खबर आयकता तेन्ना ताका दिसता जुआंव बातिस्त परतून जिवन जावन आयला आनी ताका आतां ही विजमितां आनी अचर्यां करपाची ताका पोदी मेळ्ळ्या अशें ताका दिसता.